तुका नमस्कार सुर फोडून तुझे मुखार करता तुका आराधन सुर फोडून तुझे मुखार करता तुका Sakramenta mukarascha मुचमुकाळ भावानो आणि बहिणीनो, आमच्या सोम्यामुखार आमी आसा. तो आमचो देव, तो आमचो सोमी, तो आमचो सोडवणदार.
आमचो मोग करता तो. ह्या सगळ्या आराधना वेळार आज आमी मोगा विशांत नियाळ करया. प्रत्येक जावन देवाच्या मोगा विशांत देव आमचो मोग करता ते आमी नियाळया. हो सगळो फेब्रुवारी म्हयनो सबारांक मोगाची चिंतना हाडटा. प्रत्येक जावन आदल्या हप्त्यांत सबारांनी हांगा थंय वॅलेंटायन्स डे आचरण केलो. मोगाचो दीस म्हूण तांणी थंयसर आचरण केलें. एकामेकाक मोगाची उतरां तांणी वांटून घेतलीं. हो मोग कोणें दिला आमकां? आमी एकामेकाचो मोग करूंक शकता तर हो मोग खंय तावन येता? तो येता देवातावन. देवान रचलो मोग, ताचे थंय मोग आसलो, तो बरोवन ओमतालो आनी तो मोग कोणाय लागीं ताका वांटोवंक जाय आसलें आनी तो मोग वांटच्या खातीर तो मनशाक रचता, म्हाका आनी तुका रचता आनी तो मोग आमचे संगे तो वांटता. तो मोगाचो सागोर. त्याच मोगान बरोवन मोगाळ भाव भयणीनो तो जेजू तो व्हरतो तरी ह्या साक्रामेंतांत आमचे मुखार खालतो जावन आसा, खालतो जावन रावला. कित्याक म्हळ्यार तो आमचो मोग करता. आज आमी दोन संगती शिकोवंक आसात. एक देव म्हजो मोग करता म्हळ्यार सत आमी जाणां जावंक आसा. दुसऱ्यान हांवें म्हज्या देवाचो, हांवें जेजूचो मोग करूंक जाय म्हूण आमी शिकोवंक आसा. आमच्या मुखार आमचो जेजू आसा. तो आमचो मोग करता. आमी ताचो मोग करता. मोगार पडली दोन व्यक्ती कितें करतात आमी जाणा. एकामेकाचो हात धरतात आनी मोगाची उतरां उलयतात, सुख दूख वांटून घेतात. आमचो मोग करचो जेजू आनी आमी मोग करचो जेजू आमच्या मुखार आसा. आमी ताच्या मोगार भरल्या, मोगार पडल्या. त्या जेजू लागीं आमची बोगणां आमी उसारया. आमी सांगया, जेजू तुज्या मोगान बरोवन हांव आयलां, तुज्या मोगान बरोवन हांव आयल्या. म्हाका मस्त संतोश जाता जेजू तुजे मुखार बसूंक, तुका पळोवंक, तुका नियाळूंक. मोगाच्या जायतीं बोगणां आसात आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत. ती आमी एका गिता मुखांत्र आतां उसारया. गीत जावन आसा, म्हज्या देवा तूं सर्व बरो, रचणार म्हजो धनी करो. थंयसर पळोवया, सगळ्या काळजान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. उपरांतलो तो श्लोक आमी भावार्थान उसारची ती उतरां. जेजू मोगाक तुज्या आज हांव लागता आनी मोगाचें संकेत जावन आसचें आमचें काळीज म्हजें तुका दिता. दुसऱ्या चरणांत आमी म्हणटा, जेजू तुवें म्हजो कितलो मोग केलाय, म्हाका तुवें रचलाय, म्हाका तुवें पोसलाय. त्या कुर्सार मरून हर एक म्हजो अपराध तुवें सोंसलाय. येवकोणांतलो म्हाका राखलाय. मोगाचें ही अपुरबायेची उतरां आटापचें मोगाचें हें गीत आमी गावया आनी जेजूचो मोग आमचे पसोती हाडया आनी आमचो मोग जेजू थंय आमी वर्णिया. म्हज्या देवा तूं सर बरो. उतर आमी चिंतून म्हणया, म्हज्या देवा
नियाळ्या तो आमचो संपूर्णपणी मोग करता ताच्या मोगांत कितेंच उणें ना कितेंच ऊण ना जर आमकां मोगता समी आमचो मोग करना म्हणून तें आमच्या उणेपणा वरवीं आमच्या सूख समजणे वरवीं आमचो संपूर्णपणी मोग करच्या आमच्या जेजूचें आराधन आमी करया थोडे उले आमी उसारया आनी ताचें आराधन करया आमी एक जाप म्हणया ती जाप जावन आसा आराधन तुका म्हज्या मोगा ही एक विशेश जाप आमी केन्नाय म्हणची जाप आसा आराधन तुका सोमिया जेजू वा आराधन तुका जेजू पूण जेजू आमचो मोग त्या पासत आयची जाप आमी व्हडा भावार्थान व्हडा पातयेन म्हणया आराधन तुज्या आराधन तुका म्हज्या मोगा सांगाता म्हणया आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हज्या देवा आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हज्या जिवा आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हज्या सर्वा आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हज्या सडवणदारा आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हज्या बुजवणदारा आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हाका बाचावी दिलेल्या आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हाका बक्षिल्ल्या आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू सर्गींच्या कुंवरा आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हज्या जिविताच्या राया आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू सर्गींच्या उंड्या आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हज्या रक्षका आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू काकुळतेच्या दर्या आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू मोगा सागोरा आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू दयाळ मुनसबदारा आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हाका आपड गुण करतल्या आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हाका सासनीक जिवीत दितल्या आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हज्या खऱ्या इश्टा आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू मोगाच्या समदिरा आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू सर्गींच्या सुका आराधन तुका म्हज्या मोगा जेजू म्हज्या मोगाळ राया आराधन तुका म्हज्या मोगा थोडो वेळ त्या सुम्या सुमोग आमी नियाळ्या म्हज्या जेजू म्हज्या मोगा तुजें हांव आराधन करता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वर्णिता तुजी हांव स्तुती गायता म्हणया जेजूचें आराधन आमी करून गावया हे जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधन तुका सोमिया
सोम्या आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या स्तुति तुका सोम्या जेसू तुका सोम्या स्तुति तुका सोम्या जेसू तुका सोम्या वाकंतान तुका सोम्या जेसू कंतां तुका सोम्या वाकंतान तुका सोम्या जेसू कंतां तुका सोम्या भोगोल सितान तुका सोम्या जेसू सितां तुका सोम्या भोगोल सितान तुका सोम्या जेसू सितां तुका सोम्या तुसो हांव मोग करतां जेसू सो हांव मोग करतां तुसो हांव मोग करतां जेसू सो हांव मोग करतां तूं म्हाका जाय जेसू म्हाका जाय तूं म्हाका जाय जेसू म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या 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 हालेलुया 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 एक डिबर मौनपणी आमच्या सोम्याचे हजरपण आमी बघया आमच्या काळजात आणून स्वताचें आराधन आमी करया आमी उबी रावया देवाचें उतर आयकून नियाळ आमी करया वासाप आसा सांपावलून कोरिंदकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें आनी ह्या वाचपाचें नांव आसा हेडिंग आसा मोग मोग सकटां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी उलोवन तरी म्हजें थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी किणकिणतल्या ताळा बरी प्रवाद करचें देणें म्हाका आसत पूण गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वसासो करचो तितलो भावार्थ म्हाका आसात तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय आनी सर्व म्हजें आस्त बदीकस दुर्बळ्यांक पोसोंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजें थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसर करिना आपलीच बडाय उलयना हंकारान भरना मोग मर्यादेविणें चलना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनांत दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोंसून व्हरता सगळें सतमानता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता मोग केदींच सरना देवाचें उतर हें देवाचें उतर हे घडी बर बसया मोठवो नियाळ आमी मोगा विशांत आयकलें 3 संगती ह्या नियाळांत आमी आठवया एक देवा मातसो मोग करता पयली गजाल दुसऱ्यान आमी देवाचो मोग करूंक जाय तिसऱ्यान आमी मोगाची व्यक्ती जावंक जाय पयल्यान देव आमचो मोग करता जर आमकां मोग करूंक कळना हाचें एक कारण जावंक पुरो कितें म्हळ्यार आमी देवाच्या मोगाची ती रूच भोगूंक ना
एका व्यक्तीक आनीकल्या व्यक्तीचें दूख कळना, कित्याक म्हळ्यार तो व्यक्ती ती दूख सोंसतेना. जर आनेकल्याक कॅन्सर आसा, तो कश्ट ते आसा, पूण म्हाका त्या कॅन्सराची दूख कळना, बेजाराय कळना, कित्याक म्हळ्यार म्हाका कॅन्सर जावंक ना. जेन्ना म्हाका कॅन्सर जाता, त्या व्यक्तीक कितें भोगतालें, त्या व्यक्तीक कितें जातालें स्पश्ट म्हाकाय कळटा. मोग तशेंच जर तुका मोग कितें म्हणून कळना वा मोग अनुभव करूंक जायना, पेल्याचो मोग करूंक जायना, आपणाचोच मोग करूंक जायना, हाका एक कारण तुवें देवाचो मोग अनुभव करूंक नाय. देवाचो मोग तुवें जाणा जावंक नाय आनी तो तुवें जाणा जावंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, एक दृश्टांत तुमकां दिता. भुरगीं इस्कालाक वतात न्ही, थंय कोण शिकयता भुरग्यांक? टिचरां शिकयतात आनी बरें करून शिकयतात. आनी त्या टिचरीन शिकयल्यांत त्यात टिचरीक त्यात शिकयल्या पाठांत हांवें परिक्षा दिल्यार ती कांय तप्प करी ती सुकी करी ती करची ना न्ही गे. ती 100 out of 100 जोडटा. कित्याक शिकयलें तिणेंत, ती सोद्त पाठ तो तिका सकट कळीत आसा जाय आनी 100 out of 100 काडी जाय. आतां मोगा विशांत चिंत्या, मोग दिवचो कोणें? मोग खंय तावन येता? तर आतां देवाक मोगा विशांत विचारल्यार तो कांय तप्प करीत गी, सूख करीत गी. जर एक टिचर सूख करनासतना रावूंक शकता, मोग शिकयल्लो, मोग दिल्लो, मोग वांटलो देव, ताका कांय उणेपण आसात गी मोग करच्यान? आसात गी? कोणी सांगयत गी देवाक ती चूर मोग उणो आसा म्हजे थंय, सांगयत गी? सांगूंक साध्यच ना. कित्याक जर तो मोग दिता, मोग करचें कशें म्हणून संपूर्णपणी ताका कळीत आसा. त्या पासत आमी आज पयलें सत जाणा जावंक जाय, देव आमचो संपूर्णपणी मोग करता, ताच्या मोगान कितेंच उणें पडना, परिपूर्णता आसा. देर इज परफेक्शन इन हिज लव. केदाळे हांवें चिंतचें आसा, देव एका भाग्यवंताक, कोणी भाग्यवंत काणग्या, सुवाम पावल दुसरोच काणग्या, आमचो पात्रो न्हू सांत आंतोन काणग्या, हांचो देव 101% मोग करना. ते भाग्यवंत म्हणून तांचो मोग चड करूंक देवाक जायना, तांचो मोग 100% करीचे. आमी पाताक करता वा पातकी आसा, तो पाताक करता म्हणून देवान ताचो 99% 1% उणें मोग करूंक जायना. तशें केल्यार कांय जाता? देवाक मोग करूंक कळीत ना म्हूण जाता. तशें न्हय तें. देव ताचो मोग सगळ्यांक एकच सारको वांटता आनी तो वांटचो मोग 99% असो वा 101% असो न्हय, बगार 100% असो, संपूर्णपण असो, परफेक्शन असो. त्या पासत पयली गजाल देव आमचो मोग करता. दुसरी गजाल आमी देवाचो मोग करूंक जाय. जर देव आमचो इतलो मोग करता तर आमी त्या समापान देवाचो मोग करूंक जाय. देवाचो मोग अनुभव केल्ली आमी ताचो मोग करूंक शकता. आनीक दृश्टांत दिता. आमी कित्याक मोग करीचे? देवातान कितें आपणावंक गी? न्हय, देवा थंय आमचो संबंद बांदूंक आमी मोग करीचे. दोन रितीची कुटुंबां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कुटुंबांत मोग आसा, पूण मोग दुसऱ्या कारणां खातीर आसा. एका कुटुंबांत जर मोग खाली वस्तू घेवच्या खातीर तो आसा तर तुवें म्हाका तें दिलें तर हांव तुजो मोग करता, तुवें म्हाका तें केलें तर हांव तुजो मोग करता. एक कुटाम. दुसरें कुटाम तें दुबळें, कांय ना तांचे लागीं, दुबळीं आसात, कितें आसा तें सुदारसून जियेतात आनी तातूंत ती संतोश भोगतात आनी एकामेकाचो वर्त्यान मोग करतात. खंयचें संतोश भरीत कुटाम वा आदर्श कुटाम? दुसरें न्हय गी. थंयच स्वार्थ ना. आमचो मोग देवा लागीं असो जावंक जाय. देव म्हाका दिता, हांवें विचारलें दिता वा दिना त्या पासत न्ही. आमी देवाचो मोग करचो. देवान आमकां रचलां. देवाचो आनी मनशा मदलो संबंद दवरूंक जाय आमी. त्या पासत देवाचो आमी दोळे धांपून मोग करूंक जाय.
दोळ तांपून मोग करूंक जाय संपूर्णपणी मोग करूंक जाय आनी असलो मोग आमी केल्ल्या वरवीं देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक शकता आमचो मोग करूंक शकता आनी पेल्याचो मोग करूंक शकता तिसऱ्यान मोगाळ भाव भयणीनो आमी मोगाची व्यक्ती जावंक जाय हाच्या वासाप आमी वाचलें कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें हांव एक कडेन रितीरे गेल्ल्या वेळार म्हाका नियाळूंक त्या कावन्सिलरान हें वाचप अशें वाच म्हणलें म्हाका हांव तुमकां शिकयतां तुमी मस्त कडेन आयकलां जावन पुरो थंयसर मोग सस्नीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना मोग आपलीच बाडाय उलयना आनी अशें सबार संती थंयसर बरयल्यात तो म्हणलो म्हाका थंय मोग आसा न्ही थंय तो मोग म्हणलो शब्द काड आनी तुजें नांव घाल आनी कितें समजता तें पळय आनी तशें जियोंक प्रयत्न कर त्या पासून तूं एक नांव घेतलें तर अंतोन म्हूण एक नांव घेतलें तर आनी तुमचें नांव थंयसर तुमी उसारन पळयलें तर पळया खालें जाता पळया मोग सोंसणीक आहलें अंतोन सोंसणीक जाता मोग दयाळ आहलें अंतोन दयाळ जाता अंतोन मोसर करिना अंतोन आपलीच बडाय उलयना अंतोन हंकारान बराना अंतोन मर्यादिवेणें चलना तो स्ವಂತ आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता अंतून सगळें सोसून व्हरता तो सगळें सत मानता सगळें बरवसता सगळें सांबाळून व्हरता तुमी घरा वचून तुमचें नांव घालून वाचा तें वाचप आमी मोगाची व्यक्ती जावंक जाय म्हूण आमकां कळटा मुखार भाव भयणीनो आमचो मोग केल्लो आमचो स्वामी आमचे मुखार आसा तो आमचो मोग करता म्हण जाणा जावया तासो आमी संपूर्णपणी मोग करूंक प्रयत्न करया आनी अशें आमी पेल्याचोय मोग करूंक प्रयत्न कर आमी मोगाची व्यक्ती जावया तर ह्या नियाळ्याक जाप जावन क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो हें गीत आमी गावया तुमच्या कांताराच्या बुकांत गीत नंबर D6 म्हणचिंता कुंभाराचें गीत D6 क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलेलो क्रिस्ताचो मोग तो हें गीत आमी गावया आनी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमी नियाळया Cristaso moto, koso to atapso, visrom kona zaito, mit merna solo, Cristaso moto. Kaune tavon kursa pavyan mo, tane gelo, moga so sansara tane moga dam kadilo, Cristaso moto. Somoto, kosodo adamso, misongonam zaito, mit merna solo, Krista somoto. Paila charan. Sumikitlo Buddha, Thakur Vijay Manda, Sarvandita Ata, Botsum Sadandayan, Rahata Chosari Varayo, Tane Kursa, Amchi Paso, Disrat Makta To Sargar Krista Somoto. Krista Somoto, Kosodo Adapso, Visrom Konam Zaito, Mit Merna Solo, Krista Somoto. Tisren Charan Gavya. Konei Samlyari, Amkanto Sandi Sona, Konei Fortenari, To Forton Sona, Pachir Barvosya, Midus Manartana, Tachi Sangi Chiye Telyankan, Rutnastana, Snacha Sasna. Krista Somoto, Kosodo Adamso, Misrom Konam Zaito, Mit Merna Solo, Krista Somoto.
सो मोगतो. मगाच्यान जेजूचो मोग आमचे खातीर आमी नियाळ्ळें आनी हे घडये आमी ताचो मोग करूंक जाय म्हणलें सती आमकां कळीत जालें. तो आमचो मोग करता, आमी ताचो मोग करूंक जाय. देवाचो आदार आमी मागया. जेजू तुजो हांवें सदांच मोग करूंक म्हाका शिकय. हर एका घडीतांनी म्हज्या जिविताच्या जावं पुरो संतोशाची वा दुखाची वा बेजारायेची कितें जाल्यार हांवें केन्नाय तुका सांडिनाशें म्हाका तूं आदार दी, धैर्य दी. आमची जबाब जावन दी. जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. 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 हांव कश्टांत संपटातना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. हांव नश्टांत अट जाताना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. हांव बरवसो सणटना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हज्या जिवितांत पातयेणी उणी जाताना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हजो विश्वास तुजेर दंडळतना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हज्या जिवितांत विघ्नां अनवरां येताना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हाका सलवणी लाभतना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हजी भलायकी बिगडतना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. हांव म्हजें समाधान होगडावन घेताना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हजो भावार्थ उणो जाताना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. हांव पातकांत पडटना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. हांव ताळल्यांक सांपडातना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. हेरांतावन हांव दूख भोगतना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हज्या जिणेंत हांव हेरांतावन अवमर्याद सोंसतना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हज्या कुटुंबांत मरण जाताना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हज्या कुटुंबांत समस्या सडटना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हज्या कुटुंबांत मागणें उणें जाताना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हजो कोणी मोग करूंक नांत म्हूण म्हाका भोगतना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हाका बेंदसतना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. हेरांनी म्हाका सांडून घालतना जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. एकटे बरो त्या जेजू लागीं आमी उलया. ताका सांगया जेजू साबार पोटी हांव सुकोन पडलां. तुजो मोग करूंक, तुजो सांगात बगूंक, तुका म्हज्या जिणयेंत सदांच घेवन चलूंक आनी मुखार हांव अशें करिना. जेजू तुका सांडून हांव जियेना. तूं म्हाका जाय. तुजो मोग म्हाका तुवें दिलाय. हांवें तुजो मोग करून तुज्या मेटांनी चलूंक म्हाका आदार दी. तूं म्हजे संगी राव. तुजो अनुभव म्हाका दी. हांवें तुज्या मेटांनी चलूंक म्हाका आदार दी. तुजो मोग तूं म्हाका शिकय. हेच उतरां आटापशें हें गीत तुजो हांव मोग करतां. तुजो हांव मोग करतां. तुजो हांव मोग करतां. जेजू तुज्या पांयां थळा रावतलो. तुजी स्तुती हांव गायतलो. तुका कितेंच विसरूंक ना. हें गीत आमी गावया. आमी उबी रावया आनी व्हडा भक्तीन आनी मोगान हें गीत आमी गावया. उबी रावया. तुजो हांव मोग करतां.
सरसोना जेजूचो मोग करचें म्हळ्यार कितें हें भोव अपुर्बायेन हांगासर आमी गायते तासांव तुज्या पांयां तळा रावता सुमया. जेजूचो मोग करचें म्हळ्यार ताच्या पांयां तळी आमी रावचें, ताचें संगी रावचें, ताच्या वाटेन चलचें. तुजे वाटेन हांव चलतलो आनी ताची स्तुती गावची, तुजे संगी हांव गायतलो आनी केन्नाय फाटीं सरनासतना रावचें. ह्या पुरबायेचें गीत आमी परत एक फावटी गावया. तुजो हांव मोग करता म्हणया आनी व्हडा भक्तीन आमच्या काळजांत ही उतरां सोम्याक आमी उसारया. एकडी बरो सुमयान आमकां केल्ल्या सर उपकारांचो आमी उगडास काडया. आमकां जायतें देवान फावो केलां, जेजून फावो केलां. कित्याक गोतागी कित्याक म्हळ्यार जेजू आमचो मोग करता त्या देखून एक आवय एक बापय आपल्या भुरग्याक एक वस्त दिता वा कितें गरज आसा तें फावो करता. कित्याक म्हळ्यार ती त्या भुरग्याचो मोग करतात. जें कितें आमकां देवान फावो केलां, बरी भलायकी, बरें कुटाम, शांत समाधान, जिवीत सारूंक गरज आसचें तें काम, आस्त, जें कितें देवान आमकां दिलां ताच्या मोगान आमकां दिलां. आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. ह्या पासत एकडी बरो देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. आमचेच तकी आमी अर्गां दिवया. हांव कसलेच उले हांगासर घालना. अगार आमकां कळीत आसा जेजूक आमी कित्या पासून अर्गां दिवचे. एकडी बरो मौनपणी आमच्या काळजांतले सक्कड अर्गां उले जेजूक आमी दिवया. ह्या सर्व आमच्या अर्गां उल्याक साप जावन तेंच गीत तुका हांव अर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता जेजू. तुज्या पांयां तळा हांव रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सोरसोना. हिंस उतरां परत आमी म्हणया आनी जेजून आमकां केल्ल्या सर उपकारांक, ताच्या मोगान आमकां दिल्ल्या सर बेसावांक ताका आमी अर्गां दिवया. सांगाता गावया.
सरसवना तुझ्या पायांतळार रावतलो तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव गातलो हांव आदी सरसवना समीरान का केल्या सर्व उपकारां खातीर आमी म्हणया अर्गान तुका समिया जेसू अर्गान तुका समियांची अर्गान तुका समिया जेसू अर्गान तुका समियांची अर्गान तुका समिया जेसू अर्गान तुका समियांची सगळ्याक तुका समिया जेसू तुका समियांची सगळ्याक तुका समिया जेसू तुका समियांची वंदन तुका समिया जेसू तुका समियांची वंदन तुका समिया जेसू तुका समियांची स्तुती तुका समिया जेसू तुका समियांची स्तुती तुका समिया जेसू तुका समियांची वाकंठां तुका समिया जेसू तुका समियांची वाकंठां तुका समिया जेसू तुका समियांची बिनवास्तां तुका समिया जेसू वास्तां तुका समियांची बिनवास्तां तुका समिया जेसू वास्तां तुका समियांची वर्णितां तुका समिया जेसू लेतां तुका समियांची वर्णितां तुका समिया जेसू लेतां तुका समियांची अर्गान तुका समिया जेसू 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 तुका समियांची हालेलुया 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 एक घडीभर आमी बसया थोडोस वेळ उरला आमच्या हातांत जेन्ना आमी जाणा जाता आमची आवय बापाय वा आमी मोग करतली आमचे संगी आसात म्हणून आमकां गरज असल्यो सर्व वस्तू आमी तांचे लागीं विचारता आनी जें कितें बरें ती आमकां दितात आमचो मोग करचो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे फुडें आसा तो हांगासर आसा आमकां बेसांव दिवंक आशिर्वादां दिवंक आमच्या काळजाचे हर एक अत्रेग आमच्यो सर्व गरजो आमचो मोग करतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जेजूक आमी सांगया जेजू तूं म्हजो मोग करताय म्हूण हांव जाणा त्या मोगाचेर पात येवन जेजू हांव सर्व म्हज्यो गरजो तुज्या पांयांतळी दवरतां पूण एक आमी जेजू बसोवया जेजू जें कितें बरें तूं म्हाका दिताय जें कितें गरज म्हूण तुका कळीत आसा तें तूं म्हाका दिताय जें कितें म्हज्या जिविताक म्हज्या कुटुंबाक बरें न्ही म्हूण तुका भोगता तुजें कुशे प्रकार जावं पूण जें हांवें मागलें तुजे कुशे प्रकार तें म्हाका मेळना तर जेजू तुजो मोग म्हज्या जिवितांत केन्नाय उणो जायना जावं तुजो आनीकी सडीत मोग करूंक तुजे कुशेक खालतीमान घालूंक आनी तुजी खुशी पाळले वरवीं तुजो संपूर्णपणी मोग करूंक म्हाका तूं आदार दी म्हाका तूं शिकय ही उतरां आमी जेजूक सांगया पूण आतां खऱ्या भावार्थान विश्वासान सर्व आमची मागणी सर्व आमच्यो गरजो सुम्या मुखार आमी दवरया मागया आमी आमच्या कुटुंबा पासत कुटुंबांतल्या सरसांद्यां पासत कुटुंबांत मालगडी आसात भायवंत आसात पिडेस्त आसात सगळ्यांक देव बरी भलायकी दिवं दी म्हूण आमी मागया तांची सेवा आमी करता तांची सेवा आमी खऱ्या मनान आनी त्या मोगान करूंक जाय असो आदार म्हाका दी जेजू म्हूण मागया आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसात थोडी हे घडये एग्जाम हॉलांत आसात परीक्षा बरी ते आसात 12 जाणां घरा बसून परीक्षेक तयाराय करते आसात
हेरांक मुखल्या दिसांनी परिक्षा आसा. सबार जाण कॉलेजीक गेल्यांत, तांचे शिकप जोडते आसात. सर्व आमच्या भुरग्यांक जेजूच्या पांयांतळी आमी दवरया. जेजू तांचे शिकप तूं सुफोळ कर, तांकां खऱ्या जाणवायेन तूं बरो. तांणी बरीं भुरगीं जावं तांकां तूं आधार दी. तांकां तुज्या बेसांवांनी भर, तांकां तुज्या देवबिरांतीन भर, तांकां बरो फुडार फावो कर. तांकां पेल्याचो मोग करूंक तूं शिकय. आमचो वडिलांचो मोग करूंक शिकय. आमकां वडिलांक आवय बापायंक तांणी मान गौरव दिवंक तांकां तूं शिकय. तांची मोत तूं उजवाडाय. आमच्या कुटुंबांत युवक जाण आसात. बऱ्या फुडाराक सबार जाण पावल्यात. सबार कामाचे सज्ञेर आसात. सबार बेस विंचूंक तयाराय करते आसात. चिंताप आटोवन आसात. सबार परगांवांत आसात. कुटुंबांत पयस आसात. कुटुंबा खातीर वावुरतात. आपल्या फुडारा खातीर, आपल्या जिविता खातीर वावुरतात. सर्व आमच्या युवा जाणांक सुमयाच्या पांयांतळी आमी दवरया. जेजू तुजें बेसांव तांचेर पडूं. संवसाराच्या खोटेपणांतावन तांकां बचावी मेळूं, तांकां रक्षण मेळूं. विविध वायट संवयांतावन तांकां राख जेजू. अनभवार्थांतलें तांकां राख जेजू. सबार पोटी मागण्या विशीं, तुजे विशीं, भावार्था विशीं आळसाय तीं दाखयतात. देव नाका, इगर्ज नाका, मागणें नाका अशें तीं म्हणटात. तांची मनां तूं उजवाडाय. आमचे स्पासोत आमी मागया. सबारा आमी हांगासर बरी भलायकी जोडचे पासत आयल्या. कुटुंबांत देवाचे बेसांव पडूं म्हूण आमी आयल्या. कुटुंबांत जायते समस्या आसात, ते सुमया मुखार दवरूंक सुवां पावल दुसऱ्या मुखांतर देवाक ते अर्पूंक आमी हांगासर आयल्या. सर्व आमची पिडा, सर्व आमचे कंत, कश्ट, बेजाराय जेजूक आमी समर्पया. मौनपणी सर्व आमच्या गरजो जेजूक सांगून सुमयाचें बेसांव घेवंक आमी तयार करया. आमी दिमी घालया. सक्रमेंत हांगासर उबारतना सर्व आमची मागणी, सर्व आमची कंत बेजाराय, सर्व आमची पिडा शिडा जेजूच्या पांयांतळी आमी दवरया. तो कुर्सार मेलो आमचे खातीर आमकां बगसूंच्याक, आमचेर आशिर्वाद पडच्याक. त्याच जेजूक हांगासर वयर उबारतना सर्गीची सर्व बेसांवां आमचेर पडूं, आमच्या कुडीचेर पडूं, आमच्या पिडेचेर पडूं, आमच्या कुटुंबाचेर पडूं आनी आमकां सुमेस्तांक बरेंपण जावं. सांगात गावया. हे त्या सक्रमेंता संस्थान मान करूया.
Spiritat Sama Semi Navarta Amen. प्रार्थूया. देवा विचित्र साक्रामेंटा खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. मोगाच्यानो या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आयच्या दिसा ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. मेल्विन डिसोजा अर्गान जावन फातिमा पयलो वाडो, रोनाल्ड डिसोजा अर्गान जावन फातिमा पयलो वाडो, बाबा एल्ड्रिच डिसोजा अर्गान जावन सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, टीना फेर्नांडीस जल्मा दिसाच्या संदर्भार सान फ्रांसीस दुसरो वाडो ताका बरो जल्मा दिवस आमी मागता. लुसी जेसिंता रोड्रिगास जल्मा दिवस आचरण करच्या संदर्भार बरो जल्मा दिवस सान जुजे वाडो. देवादीन सिस्टर सिंथिया डिसोजा पासोत, आयरीन डिसिल्वान दिवचे नित्यादार वाडो. देवादीन मार्टिन मॅगदलीन डिसोजा पासोत, आयरीन डिसिल्वा नित्यादार वाडो. देवादीन जाल्ल्यांक सासणीक विशय मागता आसतना आमच्या एकल्याच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हर एका मंगळारा ह्या पुनशताक आमी येता. पावल दुसरो हाचे वरवीं देवान आमचेर उतरल्या सर्व बेसावां खातीर आशिर्वादा खातीर देवाक आमी ह्या मिसा वेळार अर्गां दिवया. आनी सर्व आमच्यो गरजो ह्या आमच्या पात्रोन सांता मुखांत देवाच्या पांयतळी ह्या एवक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार ह्या आल्तारीर आमी दवरया. उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगत सावन बदलून दिवचो तो आमचो सुमी, आमचे सर्व कश्ट, आमची सर्व बेजाराय संतोषान आनी बेसावणी भरून आमकां पाटी दिव म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. सांगातास आज पवित्र सभा भारताचो प्रथम दादलो सांत
सा कुरियाकोसो चावरा हाचे स्मरण करता भारताचो तो सिरो मलबार ह्या राईट म्हणटा आमी केरळांत तो जल्मल्लो आनी सबारांच्या उदरगते खातीर ताणें वावर केला. प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यां पासून ताणें वावर केल्लो. दुबळ्या धाकट्यांक शिकाप दिवच्यात तांचे उदरगते खातीर तो वावुरलो आनी ताची जिणी लोकांक तशेंच देवाक मानवल्ली. आमी आमच्या जिणे मुखांत्र देवाक मानवची व्यक्ती जावं म्हणून ह्या संता मुखांत्री आमी देवा लागीं ह्या मिसा वेळार मागया. हे मिसाचे बलिदान तर फावते परी आमी भेटोवच्याक आमचे उणेपण कितें आसा तें आमी वळखून घेवया. देवा कडचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून ह्या पवित्र बलिदानान फावते परी वांटो घेवंक आमकां आमी आतां आयतींग करया. आमच्या पत्कांचो उगडास आमी करया. सरमच्या पत्कांची दूख धरून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारूंक आनी बरें सोडूंक हांवें जायतीं पत्कां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगिवंत सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमच्या इराद्यां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवंक जुवांव पाऊल दुसरो आनी कुरियाकोस एलियास चावरा तुज्या भाग्यवंतांक सताच्या आनी प्रतिमोगाच्या आत्म्यान तुवें भरलें. ह्या परबे दिसा आमचे पासून ते करतात ती विनंती मानून घेवन तांचे देखी प्रमाणे त्या सताक वेंग मारूंक आनी प्रतिमोगांची येवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. पृथ्वीचेर मनशांचें कोटेपण सोडून येतालें आनी ताच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय एर कितेंच गोळा नातलें म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळ्ळो. सर्वेस्परान म्हळें, हांवें रचयल्ल्या मनशाक हांव पृथ्वे वयलो नांस करतलो. ताचे सवें जनवरांक, जीवदाळींक आनी अंतराळाच्या सुकण्यांकी नांस करतलो. तांकां रचली म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात. पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवालो. सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन तारवा भितर वचो, कित्याक हे संततींत तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. शुद्ध मन जातींच्यो दादल्या बायल्यांच्यो 7 जोडयो तुजे संगी घे आनी
अशुद्ध मन जातीची दादल्या बायलेची एक एक जोडी घे. अंतराळाच्या सुकण्यांच्योय दादल्या बायलांच्यो 7 जोडयो व्हरू. हे परी सगळे पृथ्वेर तूं तांची संतत वांसयतलोय. कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 राती पृथ्वेचेर पावस धाडटलो. हांवें रचल्ले सर प्राणी हांव पृथ्वे वयलें नाश करतलो. सर्वेस्परान फर्मयल्लें तें सगळें नोयेन केलें. 7 दीस समतस पृथ्वेचेर आवराचें उदक आयलें. देवाचें उतार हें. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक नावाडा. महिमा आनी पदवी ताची एकल्याचीच म्हूण अर्सिया. ताच्या नांवाक पवती महिमा दिया. ताचे पवित्र सदरे मुखार प्रणिपात करा. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घसता. उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो निजाकी गणगणीत वय गंभीरयेन घसता ताचो ताळो. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. महिमेचो देव गुणगणता. ताच्या मंदिरांत सकडांचो वो एकच नाद घसता महिमा. सर्वेस्परान दर्या सागरा वयर आपलें सिंहासन मांडलां. ससनाक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. उद्गार. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा आनी म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येतले. हांव हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजूचे शिस उंडे हाडूंक विसरलेले. माचव्यांत तांचे लागीं एका वयर उंडो नातल्लो. अशें आसता जेजू तांकां सत्राई सांगून म्हणालो, पळया, फारिसेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या खमीराची सत्राई घेया. आनी शिस एकामेका तर्क करून म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नांत देखून तो अशें म्हणटा जायजय. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नांत म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनी तुमकां समजना? तुमकां तितलें पारखूंक कळना? तुमची मोत तितली दाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना? 5 उंडे 5,000 हांवें मोडण दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुटके तुमी भरून काडले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोडण दिल्ल्या वेळार
कितलीं दालीं कुटके तुमी भरून काडिल्ले 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तो वळू तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनीक तुमकां समजना? देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत जेजू कमी राविशांत उलयता. फरिसेवांच्या आनी हेरोदीच्या कमी रातां तुमी सत्राय घेया म्हणटा. आतां हे शब्द समजल्यार हे वाचप आमकां कळीत जाता. कमीर म्हळ्यार कितें? तुमगेर कमीर आसा गे? आसा न्ही गे? काले आसा? इश्ट आसा न्ही गे? आं, आतां कितें फूग हाडयता ती वस्त कमीर जावंक पुरो. थोडी इश्ट घालतात, थोडी सूर घालतात वा हेर कितेंय वापरतात. आतां कमीर तातूंत क्रिमी कालंगी आसा, सैरी क्रिमी आसा, ते एका पिठांत घाल्यार थंयसर त्या पिठाक ते फूग हाडटा न्ही गे? हां, म्हळ्यार ते कमीर कुसयता. कुसल्यावर मुखांतर थंयसर रिएक्शन जाता आनी तें पीठ फुगता. त्या पासत राती तांदूळ वांटोवन मडकेंत वा तपल्यांत भरून दवरल्या उपरांत त्या मडकेक एक काले काडटात, थोडी कुरीस काडटात, त्या पिठांत एक कुरीस काडटात. हां, फुगोवन येवन दी ओमता नासतना आसूं अशें पुरा एक चिंता. तर हांगासर जेजू कमीरा विशयांत उल्लेख करन ते सीदा हेरोदीक आनी फारिसेवांक थंयसर ते तुलन करता. तुमी त्या हेरोदी परी वा फारिसेवां परी जायनाकात वा तांचे कमीर तुमी घेनाकात, तांचे कमीर तुमी सत्राय घेया म्हणटा. आतां कमीर कुसयता न्ही? एक फळ भायर दवरल्यार वा एक निर्जीव कूड दवरल्यार थंयसर रिएक्शन जाता मायक्रो ऑर्गेनिजमाचें, क्रिमी किटाचें आनी क्रिमींचें, आनी थंयसर कूड कुसता. हांगासरी कमीर आसल्यावरी कुसाडाई जाता. आमच्या पद्दतीन न्ही, आमच्या चिंतपा प्रकार न्ही, पूण जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार जें कितें कुसता तें खोटें म्हणून समजून घेतात. जें कितें कुसता वा पाड जाता थंयसर खोटेपण आसा म्हणून तांचें चिंतप, आमचें न्ही. त्या पासत तांच्या चिंतपाक सरी जावन जेजू म्हणटा, हेरोद आनी फारिसेव लोकांक कुसयते आसात. लोकांक तांच्या जिणे मुखांतर, तांच्या शिकोवणे मुखांतर, तांच्या साली मुखांतर लोकांक ते पाड करते आसात. फारिसेव देवा विशयांत उलयतात, कायद्या विशयांत उलयतात, पूण तांची जिणी कशी आसली? ती बरी नातली, ती नैतीक नातली, कोणायकी एक एक्झेम्पलरी आदर्श जिणी नातली. त्या पासत जी तांकां पळयताली तांचे परित जाताली ती. त्या पासत जेजू कठिणायेन तांकां सांगता, फारिसेवा परी तुमी जायनाकात, हेरोदी परी तुमी जायनाकात, त्या कमीराची कुसोवच्या त्या व्यक्तींची तुमी सत्राय घेया. पूण हांगासर शीस जेजूक समजोवंक सलवातात. आमी उंडे हाडूंक ना खावंक माचव्यार येताना जेजू कांय त्या पासत कमीरा विशयांत उलयता जावंक पुरो म्हूण चिंतात. पूण थंयसर जेजू तांकां उगडास करता. उगडास नांगी तुमकां हांवें 5,000 लोकांक जेवण वाडयलें. कितल्यो दाली उंडे उरले थंयसर? 12 न्ही गे? आनीक फाटी 4,000 वाडले. कितले उरले? 7. आतां 12 आनी 7 काले संकेत. 12 बार कडेन आमी वाचता न्ही गे पवित्र पुस्तकांत. इस्रायलाच्यो कितल्यो कुळयो आशिल्ल्यो? 12 कुळयो. पळया थंयसर 12 दाली इस्रायलाच्या 12 कुळयांक थंय सुचयतात. म्हळ्यार उंडे खावयले वय, पूण सोम्याचें साल्वासांव इस्रायलाच्या 12 कुळयांक सयत लाभता. अनेक फाटी 7 दाली उरली. आतां 7 संकेत कसले आसो? 7 साक्रामेंत आनी 7 सबार आसात. पूण थंयसर 7 जंतिलांचे देश आसले. जंतील म्हळ्यार जुदेव न्हय आसल्यांचे देश आसले. आनी त्या 7 दालयांक सुवार्थेगार त्या 7 जंतील देशांक थंयसर इंडिकेट करता वा चित्रायता. म्हणटस सुदेवांक मात्र सोडवण न्हय, सल्वसांव न्हय, बगार सुदेव न्हय आसल्यांक देवाचेर पातयेणी दवरनातल्यांक सयत कितें आसा?
सलवासांव आसा म्हळ्यार सलवासांव एका राष्ट्राक मात्र न्ही बगार सगळ्या संवसाराक सगळ्या मनशा कुळाक आमी हेंच पातयेवंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो देवाचें सलवासांव सोमयाचें सलवासांव बचावी थोड्यांक मात्र न्ही आमकां सगळ्यांक फावो आसा त्या पासत आमी ह्या संवसारी जियेत आसतना जेजून सांगली ती उतरां मनांत घेवया खोटें आमकां दिवच्यांक खोटे वाटेक आमकां व्हरतल्यांत आमी सत्राय घेवया तांचे सांगातपण आमी सोडया जी कोण आमकां बऱ्या वाटेक व्हरतात बरी साल शिकयतात आदर्श जिणी जिवंक आदार दितात तांचो पाटलाव आमी करया तांचे आदर्श आमी घेवया तें खमीर आमी विंचोंक जाय न्ही जे खमीर आमकां वायट करता पाड करता सांजू पावल दुसरो देवाच्या उतरां प्रकारची येयलो सोमयाच्या मेटांनी तो चल्लो ताच्या की व्हरतें आदर्श आमकां जायगी सोमयान ह्या संवसारी धाडलें एक आपुरबायचे खमीर तो ताची जिणी आमी जियेवया ताच्या जिणेंत आमी प्रेरण जोडया आनी आमी सोम्याक मनवल्ली व्यक्ती जावन जियोंक देवाचो आदार ह्या मिसा वेळार आमी मागया. गीत नंबर C49 पान नंबर 128. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर्म आमी परता आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्ता ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर तुझी उतरां आयकून उर्बे आमकां कर तुझी खुशी पाळून कृपेन आमकां भर पेल्या सेवेन जियोव उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मायमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबा सरस्वो देव म्हणून घेव. प्रितीच्या बापा तुझे परजेसो हो यज्ञ मानून घे जुवां पाऊल दुसरो आनी कुरियाकोस एलियास चावरा तुझ्या भक्तांच्या परबे दिसा तुझे महिमेक आमी तो भेटयता ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गवळ्यां बराबर आमचे दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परात उबारता सर्वे हे स्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वैश्यामे करो पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जुवां पाऊल दुसऱ्या आनी कुरियाकोस एलियास चावरा तुझ्या भक्तांच्या मानाकी परब संभ्रमोंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता तांची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता तांच्या मागण्याच्या धर्मान
आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 pavit दरबारांचो सर्वेस परतो. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय, ओन सर्गी तुका जय, ओन सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भवतसो गुटु परगटुया. सुम्यान जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सुम्यान जेसू आम्ही पत्रेता. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुवांव पावल दुसरो, बागेवन ती एलियासच्या आवरा आनी सर्व काळी
तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां रियेकल्याक वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जे हेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदा हर बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनांत धरून ताणें आमकां शिकयलां ते प्रार्थन सांगात आमी भक्तीन दीर्घ घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. मोगाचनो सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. आमी आज मोगा विशान याडलें त्या मोगाचो गुर्त जावन आमी एकामेकाक पळोवन सुम्याची शांती वांटया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया मोगाचनो आमच्या मोगान बरोवन त्या कालवार खुर्सार आपलो जीव भेटोवन ह्या उंड्यांत ताकाच आमकां समर्पण दिवचो तो जेजू. ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपुणे मेळिल्ली आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरतल्यान बाप म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. Gora, Turpe Sagora, Vundane Krista. Swagat, Swagat, Sergiraya, Bolya, Kalsan Moja. Jivita Gora, Turpe Sagora,
प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, जुआम पाऊल दुसरो आणि कुरियाकोस एलियासच्या वर तुझ्या भक्तांचो उगडास करून ह्या दैविक जेवणात आम्ही वांटो घेतलो. ह्या खालत्या ओंड्या आणि दाखवायनाच्या रूपान तुझें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कोणानी न्हय पूण तुका स्वरूप रूप बगोवन आमकां मेळ्ळा शंकर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून. वसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. ताकूत आमकां उगडली. सोडवणेची महिमा शिकयली. कुर्साचो गुटची येवची विता इटाक तुज्या दिली व्हड मेलपां. सर्गींच्या बापा बागेवन जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जिवोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक. एकामेका बोगसून जिवोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू जायतें बरेंपण आमचो पात्रोन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या विनोणे मुखांत्र आमकां देवातावन लाभलां. फाटल्या 10 वर्सांनी ह्या महान संतातावन जायतें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जालां. ते नियाळणायच्या दिसा आमी देवाक अर्गां दिवया आनी ह्या महान संताची बरी देख घेवन आमचें जिवीत क्रिस्ता सारकें जावन जिवोवच्याक प्रयत्न करया. अर्गां दिल्यांत बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्याक एका काजारी जोड्याक पासपोर्ट मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत एक घडीभर आमी मौन रावया. आमचें अर्गां उलय देवाक समर्पण दिवया. बो काकुळदारा बापा बागेवन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या बिनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गोवळ्या देवा लागे विनंती कर.
ये बघेवन सुवाव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आणि क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आणि राजी संधान तुझ्या जिवितान पसरली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आगेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आम्ही तुझी भक्ती का आमची खालती मागणी घेऊ तुझे मुखार येताव क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमो कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव आमी सदांच कुसायल्या जेजू थंय आमची दीस उबारूं आनी जिविताचे कस ताका भेटोव आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू साबार गरजो घेवन ह्या पून तळाक आमी आयल्या आमच्या भावा भयणींनी तांच्यो गरजो जो पावल दुसऱ्याच्या पांयां मुळान समर्पून दिल्यात ह्या गरजां खातीर आज आमी मागता आसतना आमच्योय गरजो मौनपणी ह्या महान संता मुखांत्र देवाक समर्पून दिया भावाक बरें काम मेळोवंक आनी खरी एका वायट संवय येतावन ताणें ताका सुटका मेळच्याक आवयक बऱ्या भलायकेन सांबाळूंक मागलां नीट परिक्षेन बरें अंक मेळोवंक आनी मेरीट सीट मेळोवंक बोर्ड एग्जामांत बरें अंक मेळोवंक एकल्यान काजार जावंक फुडें सरच्याक पुताक बरें काम मेळोवंक पुताच्या पिडेक लागून गेल्ले मातयाचे केस फाटीं परत येवच्या खातीर पांयांच्या गांठीची दूख आनी पाट दूख उणी जावच्याक दोगां जाणांनी एका व्यक्तीचो पेट स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी कॅन्सर पिडेतावन बरेंपण मेळोवंक पुतांक बऱ्यो सैरिक्यो मेळोवंक आवयक दोळ्यांचें ऑपरेशन नासतना बरेंपण मेळोवंक नातीचो ताप गूण जावंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन बरें पालिताम शापणावंक एकल्याक आसचें क्रिएटीन आनी हेर कुडींत आसचें उण बरेंपण जावच्या खातीर एका भुरग्याक शिकपांत उर्बा येवंक आनी बरें करून शिकोवंक सेकंड PUC परिक्षेंत बरें अंक मेळोवंक एका आवयचो राग उणो जावंक आनी भुरग्यांक मोगान तांची जतन काडून घेवंक एका ल्हानशें भुरगो ICUंत आसा तापा वरवीं ताचो ताप उणो जावंक आनी संपूर्ण बरेंपण मेळोवंक मागलां एक प्रस्तुतपणांत आसची स्त्री तिचे भुरगें तिच्या गर्भांत बऱ्या रितीन भलायकेवन जावन दीस समताच बऱ्या भलायकेवंत भुरग्याक प्रस्तूत जावच्या खातीर मागोवंक आपण दिलां एक घडीभर आमी मौन रावया आमचे इरादे मौनपणी आमचो महान संत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत्र देवाक समर्पून दिया तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता मुक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणू आमकां फावो जावं आमेन सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सरकानी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत उजणे मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परचेन भोगोवंक आनी भावार्थांत जिवंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी
कश्टांतले वेगनांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी कुशी वैतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेसू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. तामी आशीर्वाद सोड्या सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोपे आसो. भाग्यवंत जुवां पाल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तो सुदेव तुमकां सदां आपलो आशीर्वाद दिव. आमेन. भाग्यवंत जुवां पाल दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर्व वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजू सपाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गठाय मेळ्ळो. आमेन. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगोवंक आमी पावो. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. मोगाच्यानो ह्या आईच्या बागी दिसा अर्थ बरीत आराधन आनी मिसाचें बलिदान भेटयिल्लें मानादीक बाप नॉर्मन मथायस तांणी आईच्या आराधना वेळार मोगा विशांत प्रत्येक जावन देवाच्या मोगांत आमी कशें तीर रावा जाय म्हूण भोव आपुरबायेची शिकवण दिल्या. गांवांत ते कुप्पे पदाव पिरगजीचे आमी दोगी एकच गांवचे. प्रस्तुत सान फ्रांसीस सावेराक समर्पण दिल्ल्या विजय बिरगजीचे सहाय्यक विगार तांचो वेळ आमचे खातीर दिवन आमचे खातीर मागल्ल्याक हांव तांचो उपकार बावडटां आनी तुमच्या समेस्ताच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या याजाकी जिविताक सर आमी बरें मागता. देव बरें करूं. मोगाच्यानो हरी एका मंगळारा हांगासर आराधन मीस आनी नोवेन आसा आनी प्रत्येक जावन ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या पुनशताक येवन आत्मीक बरेंपण जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. हरी एका मंगळारा हांगासर भक्तिकांक उदार मनाच्या दानी वरवीं दोनपरांचें जेवण फावो जाता. सर दानी स्वामी मनापुरवाकी उपकार बावडटा. मुखल्या दिसांनी हरी एका मंगळारा जेवण आमकां फावो जावच्याक स्पॉन्सरांनी मुखार येवच्याक हांव उलो दितां. हरी एका जेवणाचो खर्च रुपये 15,000 तुमच्या कुटुंबान बरें फाल्यां जाल्ल्या वेळार वा हेर खंयच्याय संदर्भार तुमच्या लेखार जेवण दिवंक तुमकां अवकाश आसा. आतां आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर केल्ल्या आनी मुर्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतल्या. आयच्या दिसाचे ह्या मिसाचे प्रधान याजाक मानादीक बाप नॉर्मन मथायस आनी मुखार येवन मानाच्यो वाती वांटच्याक हांव उलो दितां. आज आमकां जेवण धर्मार्थ दिलां. मेल्विन डिसोजा आनी कुटाम फातिमा पयलो वाडो तांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटा. आमचो जुवांव पावल दुसरो तांचे खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर विनाती करून दी म्हणलें आमचें मागणें. तशेंच आयच्या दिसा आमकां मुर्दोम दिवन आदार दिला. मेल्विन डिसोजा फातिमा पयलो वाडो, रोनाल्ड डिसोजा फातिमा पयलो वाडो, हेल्ड्रिच डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, टीना बेर्नांडीस जल्मा दिसाच्या संदर्भार सान फ्रांसीस दुसरो वाडो ताका बागी जल्मा दिवस मागता. लुसी जेसिंता रोड्रिगास सा जुजे वाडो तिचोय जल्मा दिवस तिका बागी जल्मा दिवस आमी मागता. आयरीन डिसिल्वा नित्यादार वाडो, आयरीन डिसिल्वा नित्यादार वाडो समेस्तांक देव बरें करूं. मुर्दो मांटिल्ल्या पद्रापाकी देव बरें करूं. आनी आतां आमी उबी रावन जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तुवें आमचो मोग केलाय. ह्या मोगान भरून तूं आमकां सदांच राखताय, सांबाळटाय, पुसताय. आमकां सदांचें पोशण दिवन आमच्या कुडीक तूं घटाय दिताय. हांगासर ह्या संभ्रमाच्या दिसाचें जेवण आयतें आसा आसता ह्या जेवणाचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल.
हें आशिर्वादीत जाल्लें तुज्या बेसांवांनी भरुलें जेवण आमी समेस्तांनी सेवता आसतना आमी आशिर्वादीत जाल्ले व्यक्ती जावन तुज्या राजा खातीर वावरूंक सांजू पावल दुसऱ्याच्या देखीन चलोवन पेल्याच्या जिविताक एक उजवाड दिवचे व्यक्ती जावंक आमकांय तूं आदार आनी प्रेरण दी. हे आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आनी तुमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Buksanyaso shantiso dut amso Bhagevo zuwampau dusro Devika kultiso bhaktato Bhagevo zuwampau lamso Buksanyaso shantiso dut amso Bhagevo zuwampau dusro Tiso bhaktato Bhagevo zuwampau lamso Naman tuka Naman tuka Daivik bhakta Amcha santa Shanticha kuvara Naman tuka Naman tuka Daivik bhakta Amcha santa Shanticha kuvara Rajisandan mokseva tu soparsal Patlavda Krista sotumbalbo Povi sabe sorai kubal Bhagevo zuwampau dusro Rajisandan mokseva tu soparsal Patlavda Krista sotumbalbo Sabe sorai kubul Bhagevo zuwampau dusro Naman tuka Naman tuka Daivik bhakta Amcha santa Shanticha kuvara Mughal putra sobe Omkar Maria Shirvade Amka Bhagavan zuwampau dusrya Bhagavan kusache kurvet Nevaram kamche deva Amchan dusmanantle Bapache Putache Pavitra Atmache Navi